मडगावच्या भांगराच्या दुकानांतल्यान भांगराची सरपळी आणि लॉकेट चोरपाच्या प्रकरणात मडगाव पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केली। दुबावित आरोपी महाराष्ट्रांतल्या बारामती वाठारांत सापडलो। ताका थंयसावन रोखडोच गोंयांत हाडलो। चोरी केल्ली भांगराची सरपळी आणि लॉकेट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी चालू आसा। 15 जून 2026 एक चोरी जाल्ली गंगाराम ज्वेलर्सा कडेन। सो तेतूंत कितें जाल्लें की एकल्यान ज्वेलरी शॉपाक भितर सरलो आनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून एक चेन थंय काडली आनी पॉकेटां घालून व्हेली। तो गेलो म्हणटगीर आमची कंप्लेन आयली आनी आमी केस रजिस्टर केली। केस रजिस्टर करून तेजेर टॅक्निकल सर्वेलन्स घालून तेंचें लोकेशन हें तें करून आमकां बारामती पुणे थंय एक्यूज आमी ट्रेस केलो आनी एलॉंग वीथ चेन रेड हँडेड आमी ताका धरलो आनी आमी ताका हाडलो। आनी चेनीचो फूल कॉस्ट आसलो एलॉंग वीथ द पेंडंट 1.5 लाख सुमार आसलो। सो आमी तें सगळें रिकवर केलें, एक्यूजाकूय धरलो आनी आमी आतां ज्वेलर्साक कॉन्टेक्ट केला की चेन रिलीज करपाक। सर एक फॉर्मेलिटी एक फावटी चेन एटॅच जाली म्हणटगीर कोर्टाची परमिशन घेवपाक पडटा, तेमी कोर्टाक एप्लिकेशन घालपाक पडटा आनी आमी मागीर से दितात आनी तेतून मागीर तेमी रिलीज करून व्हरता।